Git Gyoya, page 116, I1. Upton posa porla donin haushiv tolia moje ang dukovle sorup moje pogle kaklut mojiko kaklut mojiko sai ba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. Amen. आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमच्या मोगाच्या देवाची खबर पवित्र पुस्तकांतल्यान आमकां उगडापें कोत्ता. तें आमी आयकूंक जाय, वाचूंक जाय आनी पवित्र पुस्तकांत मेळटल्या जेजूक आमचें जिवीत भेटूंक जाय. पवित्र पुस्तकांत आमकां देवाचे मोगाची खबर उक्ती जाता. देवाचें उतर आयकून देवाक आपलें जिवीत समर्पिल्ल्या मनशाची खबर मेळटा. पवित्र पुस्तक देवाचो खासगी अणभव घेवंक एक व्हड उपाय. देवाचें उतर आयकून आनी ताच्या प्रमाणें आमचें जिवीत बांदून हाडूंक दर एकले पासत आमकां ह्या मिसाच्या भेटींतल्यान कृपा आनी बळ मागुया. आयज मिसाचे खेरीत इंदेसा पासत मागुया. एस्टन मोरायस जो आपलो 21st बर्थडे समोर रोमता मिस भेटयले. देवाक दिनवासूंक निर्मला आगस्तीने मिस भेटयता. फ्रांसिस्को पेरेरा आनी रोजारियो सांतान गोन्साल्वीस हांच्या आत्म्या पासत ते मिस भेटयला. आना फ्लोरिना डायस हांच्या आत्म्या पासत हे मिस भेटयला आनी तशेंच देवाक दिनवासूंक वेस्लीन हे मिस भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगूड अपराध. ह्या पासत वागून सदांच सांगपार बारीक सगळ्या दिदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सौम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सौम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मनशाची सोडवून तूं निरंतरी कोत्ताय, तर ह्या काळार अदीक भरपूर कृपेन तुजे पोरजेक तूं दादोशी कोत्ताय. तुजे हे विंचून काडलेले पोरजेचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी नव्यान जल्मल्यांत आनी नव्यान जल्मूंची आसात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. Amen. इजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो.
जोळी मोळी शिंपोडल्यांत तांकां जमा करतलो आनी आपल्या खाशा देसांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देसांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राज्यांनी ती दोशी आसची नात. कुड्या देवाची बोजवण करून आपल्या नोश्ट्या कर्तुबांनी वो दुसऱ्या कसल्याच पातकांनी ती बोश्टोवची नात. तांणी जायते फावटी म्हाका नाकारला, तातूंतली हांव तांकां निवारतलो, तांकां नितळ करतलो. ती जातोली म्हजी परजा आनी हांव जातलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गवळी आसतलो. ती म्हज्यो आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांचे प्रमाणे चलतली. जो देस हांवें म्हज्या चाकरा जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देसांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देसांत ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं थंय जियेतली सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कडेन एक शांतीचो करार करतलो, सासणांक तोखपाचो करार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो आनी तांचे मोदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिराड करतलो. तांचे वयर म्हजें ठिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातली म्हजी परजा. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाल म्हजें ठिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. देवाचें उत्तर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. गवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. म्हणुया, गवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलोलो तोच ताका जमा करता. जसो गवली शेलयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. गवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश्ट राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगलीं संतोसान बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराची उत्तम देणी भोगूंक ती एकठांय जातली. जबाब. गवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक खुशालकाय भोगतली. तांचें रुदन सोंपोवन तांकां हांव संतोशभरीत करतलो. तांकां बुजवण दितलो. तांची दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलो. जबाब. गवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. तुमची सगलीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घोडात.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयलोल्या जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण तांचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिजेवाशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटच परम याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी आपली सभा बोल्ली. तांणी म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगळो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे पोजेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याज्ञीक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजनात. सगळ्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजच नात. हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो परम याज्ञीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मोडचो आसलो आनी न्हूच पोरजे पासत पूण देवाच्या आयस पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक कोच्चे पासत. त्या दिसा तावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून अरण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवाची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांव गांवां थावन जेरुसल्याक गेल्लो. ती जेजूक सोदताली आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटाली, तुमकां कितें दिसता, तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. ताका आमच्या वोन लोक अदीक बरो कोत्ता. ताचें नांव इबाडुया. थोड्यांची असली चिंतना आसतात आनी आसात. जेजूचेर आड उपरासलोल्या जुदेवांच्या वडिलांची चिंतप अशेंच आसलें. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूचे आड ते गुडमेल कोत्तात. जेजून लाजाराक मरणांतलो पुनर्जिवन केलोलो. ह्या खुणेक लागून जायत्या लोकांनी जेजूचेर विस्वास दवरलो. ताच्या दुस्मानां लागीं हें पळोवंक जालें ना. हाका लागून ते महायाज्ञिका सोशें वेतात आनी बोगलांटां घालून जेजूचेर मरणाचें फॉर्मोन मारपाचो निर्णय घेतात. ही मनशाची वागणूक. देवाची वागणूक बोलतीच ती आमकां आयच्या पयल्या वाचपांत दिसून येता. एझेकियल प्रवाद्या उद्देशी देव बोरवांशांची खबर परगट कोत्ता. इस्रायल पोरजा बाबिलोनांत परदेसांत आसली. तांणी प्राचीत केल्लें देखून देव पोत्तून तांच्या गांवघरां व्हरून तांकां बेसांवांनी बोत्तलो म्हूण कळीत कोत्ता. होच लोक देवाचेर आनी तांच्या मांदामेंतांचेर आड उपरासलोलो हें देव मंदीर दवरिनात. आमची वागणूक देवा भाशेन करुया. कोणें वायट केलां जाल्यार पासून तांकां बोगसूंक प्रयत्न करुया. जेजूच्या दुस्माना भाशेन जावची न्हय. आमकां कोण आवडना म्हूण ह्या मनशाचेर बोगलांत घालून ताचें निसणटण कोचचें न्हय. प्राचीत काळांत आमी आसां. देवाचें उतर आयकूंक आनी ताचेर नियाळ करूंक आमकां जायत्यो संद्यो फावो जाता. देवाच्या उतराचेर आदारून आमच्या जिवीक अदीक नवसरूंक वावरुया. सगल्यांच्या घरांनी पवित्र पुस्तक आसा तें आमी मानाचे स्वातेरूय दवरलां. पूण ह्या देवाच्या उतराची खरी सुमारुमणी आमी केल्या काय? देवा उतराचो मोग आनी उजवाड जिवितांत आपणायला काय?
जिवीत बदलूंक आमी आमच्याच जिविताचेर एक धांवती नदर मारूंक गरज. म्हजे भितर जायतें बरेंपण आसा, देवाक दिनवासुया, पूण थोडो भोव काळोखूय आसतलो. देवाचें उतर आमच्या पावलांक उजवाड. देवाचें उतर वाचुया आनी हो उजवाड आमच्या जिवितांत घेवया. मिसाचे भेटेन देवाच्या उतराची मोडणी जाता. दर मिसांत देव आपल्या उतरां तशें उंड्या सोऱ्या उरपान आमकां मेळटा. देवा उतरान आमच्या आत्म्याची तान आनी भूक मारुया आनी देवाच्या उतरा पोरमोणे आमी चलूंक देवाक आमचें जिवीत समोरपूंक आयज दर एकल्या पासत कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळ्यान आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणाकाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 45 C39. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, तुजें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घेतोल्यांक नवें जिवीत दिवन सासणाच्या जिविताक तूं तयार कोत्ताय. तुज्या चाकऱ्यांची ही दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे ओत्रेक सुफोळ कोर आनी तांची पातकां धुवन काड. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्टा मोडणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी
आपल्या कुर्साच्या उतरावट्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबराचो सोर्बेस्पोत तूं, सोर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान, उंच सोर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय, उंच सोर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतने पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुजे मरण आमी समोर ओंपता, तुजे पूर्ण जीवनपण आमी परगटा, तुज्या येण्याक आमी आत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्लेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगोती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हूण आमी मागता आनी कोरमारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक. आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रायज आमकां येवन, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका,
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 51 D8.
प्रार्थुया. मोयवळोन देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या भोव पवित्र रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे वरवीं देव सोयंबाचे आमकां वांटेली कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे स्वावे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गीत घेवया पेज 209 T16.